मोगाच्या भाव भयणीनो, मोडणेच्या पुस्तकांत तर आमी पळयल्यार थंय आमकां अशें मेळटा, मनशाच्या काळजांत जायत्यो येवजणी आसात. मनशाच्या काळजांत जायत्यो येवजणी आसात, पूण आखरेक देवाचीच खुशी जाता. ताचीच येवजण आमच्या जिवितांत शांती पावता. मोगाच्या आसतानो आमच्या जिवितांत जायते पावटी हेच घोडे आमी अनुभवलाच आसतले. आमच्यो घोडे जायत्यो येवजण्यो आसतल्यो, जायतीं चिंतनां आसतलीं, पूण आखरेक आमी पळयलां आसतलें देवाचीच खुशी, देवाचीच येवजण आमच्या जिवितांत जाला आसतली. आनी हेंच कितें आयच्या वाचपांनी आमकां तावें जाता. आयच्या पयल्या वाचपांत तर आमी पळयल्यार थंय आमकां जेरेमिया प्रवाद्याची खबर मेळटा. आनीक तरणाटो कसो ताच्या जिवितांत जायत्यो येवजण्यो घडयो आसतल्यो, पूण आमी आयकलां त्या भाशेन देवाची खुशी, देवाची येवजण ताच्या जिवितांत वेगळीच आसली. देव ताका म्हणटा, कुसव्या तुका आकाशचे आदेस तुका हांवें वळखलो, जल्मच्या आदेस तुका हांवें संस्कारलो, आनी राष्ट्रा खातीर तुका प्रवादी नेमलो. पूण ताचो जबाब कितें जालो तो आमी आयकला. हांव भुरगो, म्हजे लागीं तें जातलें. पूण तो निबान दिता, आपल्यो अशक्तायो सांगता, पूण देव ताका सांगता आपूण तुज्या सांगाता आसतलो. आपलीं उतरां ताच्या तोंडांत घालता. आनी हे भाशेन देव ताका विस्ता करो विचून सांडिना, पूण ताच्या सांगाता आसता, आपलीं उतरां ताच्या तोंडांत घालता. आनी शिव वर्तमानांत लेगून आमी पळयल्यार थंय आमकां जेजूची उतरां अशीं मेळटात. तुमी म्हाका विचूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचला. जेजून आमकां कित्याक विचला काय? जेजून आमकां विचला मोग करूंक, जेजून आमकां विचला सेवा दिवंक, आनी तेच परी त्या वरवीं तोखता तसलीं फळां आमच्या जिवितांत दिवंक. आनी मोगाच्या भावा भयणीनो, हांवें तर म्हज्याच खाजगी जिवितांत हांवें तर नदर मारल्यार हेंच म्हाका दिसून येता की हेंच म्हज्या जिवितांत घडलां तें हांवें पळयलां. म्हज्याच आवयच्या कुसव्यांत आसतना म्हाका हें देव आपोवणें आयलें अशें म्हाका दिसता. आनी हें म्हज्यान खात्रीन म्हणूंक जाता, कित्याक हांव आवयच्या कुसव्यांत आसतनाच दोतोरान जायते कॉम्प्लिकेशनाक लागून एबॉर्शन करूंक लायलोलें, पूण म्हज्या आवयन तें करूंक ना. आनी सुमार 3 म्हयने लेगून जायते त्रास काडून, जायते मागणे करून 3 म्हयने काडले. आनी शेकी लेगून आखरेक लेगून जे दोतोरान गॅरंटी दिवंक नासली, पूण उपरांत देवाची येवजण म्हज्या सगळें कितें आसली ती देव जाणो आसलो. आनी ताच्याच आदारान ताचेच येवजणे प्रमाणे ह्या संवसारांत ताणें म्हाका जल्म दिलो. आनी त्या वेळार म्हाका सांगलोलें की एका पाद्रीन अशें म्हणलोलें की हो भुरगो एका दिसाक पाद्री जातलो. आनी तेंच मनांत धरून आयज पासून हांव चलतालो आनी म्हज्या जिवितांत हांव तें साकार करूंक पावलो. आनी हेंच म्हजें जिवीत हांव यात्रा करतना देवाची येवजण साकार करूंक ताणेंच जायत्या मनशां वरवीं, जावं म्हज्या आवय बापाय वरवीं, इश्मित्रा वरवीं, जावं याज्ञिका वरवीं हें म्हजें आपोवणें आसलें तें तीर केलें आनी शिकूंक म्हाका आदार दिलो. जायते कश्ट त्रास आसले, जायते प्रश्न म्हजे आसले, जावं म्हजे भलायके वाटेन, जावं म्हज्या आपोवण्या वाटेन जायते प्रश्न आसले. तरूय ह्या कश्टा वेळार, ह्या प्रश्ना वेळार हांव जाणा की देवान म्हाका सांडूंक ना, की आयज पासून तो म्हज्या सांगाता आसलो आनी सदांच आसतलो. तर मोगाचें आसतना जेजून देवान म्हाका आपयलो. त्याच परी
आमच्या दर एकल्याच्या बावतिस्मा दिसा आमकां दर एकल्याक जेजून विचला आनी आपयला. तेंच करूंक जावं मोग करूंक सेवा दिवंक. पयले सुवातेर मोगाचें आसता न्हू, जेजून आमकां विचला मोग करूंक. न्हय झगडी करूंक, वाद विवाद करूंक, वो गोरवान वो निडुकायेन जिवंक, पूण मोग करूंक. कसलो मोग गाय तो? न्हय चालतो मोग, पूण जेजून केला तसो मोग आमकां दर एकल्याक करूंक आपयला. आनी होच जेजून दाखयला त्या भाशेन मोग कोत्ताना हो मोग आमी म्हणटाना जेजू भाशेन आमी तो मोग करूंक दिसा दिसपोटी विचून काडूंक जाय. बिश्तोच तो मोग येना, पूण जेजून विचून काडलो मोग करूंक त्याच भाशेन आमी आमच्या जिवितांत विचून काडूंक जाय मोग करूंक. जावं ते आमच्या ल्हानांतल्या ल्हान भावा भयणीचो, संवसाराच्या देगेक आसलेल्यांचो, दुनीर पडलेल्यांचो, वो कोणाक वेळ जाय, आमचे त्याग जाय, बोगसणे दिवंक जाय, त्या भाशेन मोग करूंक आमकां दर एकल्याक आपयला. दुसरे सुवातेर मोगाचें आसता न्हू, आमकां विचल्यात सेवा करूंक. आनी ही सेवा म्हणटा आसतना ही सेवा न्हय आमी गुणगुणून केलोली. ही सेवा म्हणटा आसतना न्हय आपणाक कितें मेळटलें हें रावून. ही सेवा म्हणटा आसतना आपणाकूच नामना मेळोवन घेवंक. पूण हें सेवा जावन आसा जेजून केला त्या भाशेन ल्हान विकायेन केल्ली सेवा, उदारपणान सेवीक सेवा केल्ली, आपणाकूच उणें करून दुसऱ्यांक दिल्ली ही सेवा. आनी ह्याच भाशेन आमी तोखतात तसलीं फळां दिवंक पावतले. जेजूचें जिवीत आमचें जिवीत करूंक आमी पावतले. म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभवलें की जेजून म्हाका विचला आनी सेवा करूंक मोग करूंक पाठयला. आनी आमकां दर एकल्याक हेंच करूंक आयज तो आपयता. तर मोगाचें आसता न्हू, जेरेमेस पळोवद्याक सांगलोलें त्या भाशेन न्हयच बिश्तोच ताका विचूंक ना, पूण आख्या जिवितांत तो ताच्या सांगाता आसलो. आमच्या जिवितांत, म्हज्या जिवितांत घडये जायत्यो येवजणी आसल्यो, पूण देवाची येवजण आमच्या जिवितांत आमी मानून घेवंक गरज. कित्याक आमची येवजण फाटीं उरता आनी देवाची येवजण फुडें आसता, पयलीं आसता. आनी तीच आमच्या जिवितांत आमी मानून घेवंक गरज. आनी हो जेजू जाणें आमकां दर एकल्याक विचला आनी थोड्याच वेळान ह्याच आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो. ताचेर आमची नदर आमी घालुया. ताचीच कृपा, ताचेंच बळ आमकां दर एकल्याक आनी म्हाका केरीतपणी आनी म्हज्या भावांक खतखत्यान ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया.